नमस्कार योगकार तुमकां सगळ्यांक गोंयकाराचो आवाज ह्या प्रोग्रामात आज आमचे फुडें आसा नॉर्थ गोवाचे प्रेसिडेंट विजय बिके सारके कट्टर काँग्रेस जाले म्हणल्यार उपकारता पण खंय तरी लोक तेंचेर बेजारलेले आसा कित्याक बेजारलेले आसा आनी कितें जालें हे विजय बिके कडेन आयकून घेवया आमी विजय बिके बाब नमस्कार सांग कितें जालें जे सोपटे आनी शिरोडकर दोगा जाणां वचपाचें कारण कितें जालें कारण म्हणजे म्हाका दिसता तेंचे खंय तरी डील जालें आसतलें आनी तुमकां खबर आसतलें की सद्याची जी BJP चल्ल्या पार्टी तेंच्या कडेन डेमोक्रेसीच्या पथान तेंच्या पार्टीची तत्वां कितें आहा पळय ती तांकां खबर ना तेंची आयडियोलॉजी कितें आहा ती तांकां खबर ना आनी अशें आमी कोण दिसता आनी तेंचे स्वताचे लिडर्स उलयता आनी त्या जाळ्यान हे दोग जाण सांपडले आसतले आनी सोपटेक तुमकां खबरच आसा सोपटे पयलीं जेन्ना आमचे टिकेट दिवच्या पयलीं BJPक वावरतालो आनी तुमच्या चॅनल थ्रू तुमी एकदां हें दिल्लें पळय की आपूण वयचो ना आनी काँग्रेस सोडचो ना तें जालें आनी एकदां तुमकां खबर आसतलें की तेमी म्हटलेलें की हितून BJPन खूब डिसिप्लीन आहा हय आनी तेन्ना तुमी म्हाका सेम क्वेश्चन विचारलेलो तेन्ना हांवें सांगलें काँग्रेसच्या नांवान निवडून येतात तुमी आनी तुमकां अजुनूय BJPचो हें आसा छंद प्रेम आसा त्या पार्टीन तुमकां कितें आहा जाल्यार तुमी अवश्य त्या पार्टीची तिकीट घेवन कित्याक निवडून येना वयल्या वयता खंय तरी एअरपोर्टाचेर BJP हेणी आपलो सोपटे तेणी एक म्हणलें की आपूण बिजनस टुराक वयता म्हणून कितें बिजनस हेजे BJP सोपटे हो बिजनसूच करून येयला न्हू ज्या पार्टीनसून BJPनसून आयला तेंचे फक्त डिलींग आनी पयशाचेच चलयता फक्त दाखोवपाचें नासलें पण आयज तेणी स्वता एक खरो उलयलो तो आपूण बिजनस डिलाक गेल्लो म्हणून ते बिजनस डील करून आयलो आनी हे लोकांनी अख्ख्या पूर्ण गोंयकारांक आनी मांद्रेच्या मतदारसंघाक दिसलें पण एक गजाल म्हाका दुख्खाची दिसता कारण मांद्रे मतदारसंघ हो एक मतदारसंघ ज्या जाग्यार बरे लिडर आमचे माजी मुख्यमंत्री हर्षद बांदोडकर तो मतदारसंघ आनी खुबशे मंत्री त्या भुमीन तयार जावन बऱ्या व्हडल्या पोस्टाक वचून सुद्दां सोपटेक हाडपाचो कारण आशिल्लो की हे पार्सेकरान लक्ष्मीकांत पार्सेकर एक्स CMान कांय करूं ना तेंच्या लोकां खातीर सो तेजे खातीर सोपटेक हाडलो काँग्रेसीक खंय तरी उमेदवार घेवन आयले सो आतां कितें दिसता तुमकां आतां परत लोक चेंज जातले आनी आतां सोपटे BJPन गेला म्हणून ताका ती मतां पडटली हे बाय पोल इलेक्शनान मतदारसंघ हो एक मतदार जे असतात कितें लोक चडूच आनीच विटले आतां ते एक स्वाभिमानी असतात आनी तेंचो हक्क आनी तेच तांकां वाट दाखयतात जे राजकारणी अशें करता पळय आनी अशें आमी खुबशी पिढी पयल्या ज्या जाग्यार काँग्रेसीनूय थोडी चुका केल्या तेन्नाय हें केलां आनी आमी चुका केल्ली ती आमी मान्य करून घेतल्या काँग्रेस एकूच पार्टी आहा जी आपली मिस्टेक जाता थंय मिस्टेक जाता म्हणटा पण ही BJP आहा तुमी म्हटलें पळय पार्सेकरान कांय करूं ना हांव म्हणटा तर पार्सेकरान सोडून दी ह्या BJPनूच गोंयान कांय करूं ना न्हू आनी राजकारण म्हणटा पळय ते सारको पयशाचो खेळ चलयला म्हणटा तत्वां ना डेमोक्रेसी ना प्रत्येक थळार फक्त आपलो पावर दाखोवप मसल पावर दाखोवप मनी पावर दाखोवप कारण हेंच्यांनी सत्ता पयलीं भोगूंक ना न्हू सत्ता पळोवंक ना लोकांची सेवा करूंक ना काँग्रेस पार्टीन अशे वयर चडाव खूब पयले सत्ता भोगल्या काँग्रेसीन डेमोक्रेसीक केन्ना हानी जाता ही केन्नाच करूंक ना तुमी पयलें आसतलें की जेन्ना सोपटे 2012 जॉयन जालो हांगा तो आशेनूच को जालो न्हू कारण ताका BJPन टिकेट दिल्ली त्याच BJPच्या अगेन्स्ट आपूण रावलो कारण ताका मतदारसंघ नासलो म्हणून कळ्ळें आनी आमचें कितें आसा आमी डेमोक्रेसी प्रमाणे एक बरो मनीस आहा जाल्यार आमी चान्स दिता ताका तेन्ना आमच्या पक्षान चान्स दिलो पण 2014 परत तो मनीस सोडून गेलो आपली पार्टी बरो भाशेन जोडलो व्हडलो एक्टर तो बरो भाशेन जोडलो म्हाजो परिकर हे ते
आज ताका BJPन खंय लागीं धरूंक ना म्हणून तुमचे कडेन परत आयलो. परत हांगा आयलो. आतां एक दिसलें कितें बाबा आमचे कितें काँग्रेसचे बाबा म्हणटात न्हू बाबा एक सिटीजन कोण मातशें हे दाखयलें जाल्यार आमी काँग्रेस आपुलकीन घेतात. एकदां मिस्टेक केली, दोनदां मिस्टेक केली, आमी आपुलकी घेतात. आनी तशी ताका चान्स दिलो सगळ्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे पण लिडरांनी दिलो. हे BJP ताका संदी दिता, काँग्रेस संदी दिता अशें दीत आसा. खंय तरी दिसना की बाबा खंय तरी मतदारसंघाची वाट लागलेली आहा, युथांची वाट लागलेली आसा. आता युथ वचपाची खंय. आमी ठोर तेचेर उपाय घेतला आनी ज्या प्रमाणे आमचे श्री राहुल गांधी ज्याच्या प्रमाणे युथांक प्रोत्साहन करतात आनी लिडरशीप क्रिएट करतात. सत्ता येवं ना येवं पण पार्टीची लिडरशीप डेमोक्रेसी आपली स्थिर दवरपाक आनी आमचे गिरीश बाब येयला पयले आसतले तेन्ना प्रमाणे गिरीश बाब येयला तेन्ना एक तरेची काँग्रेसीन एक उत्साह येयला आनी यूथ म्हण बाकीचे आमचे सिनियर लोक जावं MLA सगळे कामाक लागल्यात. पण कितें आसता एक थोडे एक दोन अशे मनीस आसतात जेंकां तुमचे तुम्ही सिनियराची उलयता. तुमचो सिनियर सुभाष शिरोडकर तुमकां सोडून गेलो पळय जाल्यार कितलो कार्यकाळ तुमच्या बरोबर आशिल्लो तो. सिनियर कार्यकर्ता म्हणटात. आतां सुभाष शिरोडकराचें म्हटल्यार बाबा तुमचो प्रेसिडेंट उरलो तो. हय एक स्वप्नान कोण शिकूंक शकना. एक्झॅक्टली 38 पैसा बोल रहा है. 38 अशेंच जालें न्हू आनी आमी तेजेर देश बोलना गोंयकार बोलना आतां. हय आतां ना गोंयकार उलयतले गोंयकार तेंची वाट दाखयतले पयसो हो सतत उरना जाल्यार काँग्रेस केन्ना उलयतले ना. काँग्रेस आमी उलयले ना. आमी सांगलें की हेच्या फुडें हांकां पार्टीन म्हाजो तर ठाम मत आहा हेच्या फुडें हांकां असल्या मनशांक पार्टीन परत घेवप ना. आनी त्या दिसा मांद्रेकारांनी मांद्रेच्या मिटींग जाली तेन्नाय रेजोल्युशन घेतलेलें आहा अशें मनीस परत पार्टीन घेवपाचें ना. खंयची परिस्थिती येयली तुम्ही मांद्रे थंय तुमी पुतळे जळयले, चोपडे तुमी पुतळे जळयले. कितल्या पर्यंत दिसता की बाबा जे पुतळे जळत आसतले कितें हेजेर तुमी एक्शनां जातली कितें नेक्स्टम म्हणटात एक ठोर कारवाई कितें तरी जातली आनी कोण तरी एक बरो लिडरशीप एक काँग्रेसी भितर एक मतदारसंघ हितूर मांद्रेन भितर येतलो कोण तरी अशें दिसना तुमकां. मांद्र्यान खुबशे लिडर आहात आनी मेन लिडरा परस मांद्र्यान एक काँग्रेस खरेंच स्वाभिमानी कार्यकर्ते आहात आनी जे मतदारसंघ आहात जे मतदारसंघ जेन्ना पार्सेकारान थोडे मिस्टेकी केले तेंच्यान कापासता मतदारसंघाक वाट दाखोवपाची मांद्रेकारांक म्हणजे मांद्रेचे वोटर आहा पळय तेंच्यांनी. कारण तेन्ना एक चीफ मिनिस्टराक तेंच्यांनी घरा धाडलेलो आहा बरोबर. आनी हेच्या पयलीं खुबश्या लिडरांनी तेंच्यांनी घरा पावयल्ले आसात. बरोबर तेच म्हणटा आमी की ह्या फावटी सुट्टेक कितें दाखयताले पळय ते काँग्रेसी परस तेणी मांद्रेचे मतदार दाखयतले. कारण तेणी काँग्रेसीक धोका दिलाच पण काँग्रेसीचे परस तेणी मांद्रेच्या मतदारांक धोका दिला. कारण जेन्ना वयताना सुद्दां तेणी सांगलें आपूण बिजनस डील करूंक वयता. तूं निवडून कोणाचेर येयला तूं निवडून येयला एक मतदाराचेर ज्या मतदारान एक चीफ मिनिस्टराक उडोवन तुका 7,000च्या वयर हे दिली बरोबर. त्याच्या उपरांतूय तुवें सांगलां आपल्याक मुख्यमंत्री सुद्दां पद दिलें जाल्यार आपूण घेवचो ना म्हणून. अशी तुजी जाप तुजी. आनी कालूय तुवें भाशण दितना अशें सांगलें की जॉब दितले मिनिस्टर जॉब दितले आपल्याक 105 कितलो फुटींग उलयता 105 जॉब दिले काय तेजेर वयर कितें कारवाई करपाची आहा तुमी. आमी फायल करतले न्हू कित्याक जॉब तेणी न्ही हेची कितें ती प्रायवेट लिमिटेड कंपनी न्हू जॉब बाबा काडले आनी दिले. आमचे जॉब म्हणटा ते गोंयकाराच्या गव्हर्मेंटाक जॉब दिले जाल्यार प्रोसिजर फॉलो करून दिवपाचे. म्हणजे अशें दिसता की BJP हे खंयच्यानूय जॉब वाडटा आसतले पयशे खावन. सेकंड थींग तेणी म्हटलें पळय आनी एक तर तेंचो पार्टीचो प्रेसिडेंट फुटींग उलयता जाल्यार हो आमचो सोपटे फुटींग उलयता. आनी सोपटे फुटींग उलयता हें सांगपाची गरज ना. कारण आमी पळयलां की आयच्या न्यूजपेपरार आनी आयज कालच्या तेच्या बायटीचे तो सांगता आपल्याक तिकेट काडून सगळे पार्टेन येयलो म्हणून आमी कांयच दिवना म्हणून. बरोबर. म्हणजे इतलो लाचार जाल्लो की एका प्लेनाची तिकेट काडून स्वता लोकांक फटोवन रातचे पळोवन वचप. म्हणजे चोरा परस हे पास जाले लोक. हांकां असले प्रतिनिधी आमच्या गोंयान निवडून दिवपाचे ना.
हो म्हाका गोंयकारांक आव्हान आहा, कारण अशी परिस्थिती परत गोंयान खंयचो आमदार येयलो तांकां घरा धाडपाची गरज आसा. नॉर्थ गोवाचे प्रेसिडेंट जावन आसा तुमी काँग्रेसीचे. तुमचें कितें आसा फ्युचर प्लॅनिंग जे प्रमाणे हे चालू आसा, तुमी कितें करूंक सोदता नॉर्थ गोवा भितर या मांद्रे भितर? मांद्रे भितर आमी अवश्य जिखतले, कारण ज्या प्रमाणे काँग्रेस पार्टी आपली आयडियोलॉजी आपली डेमोक्रेसी घेवन चलता. आमकां खुबशें कितें करूं येतालें, खुबशें कितें येता, पण आमी सारके शांततेन काम करपी मनीस काँग्रेस जाले. डेमोक्रेसी पाळपाचें आनी आमकां कापासतात आहा की असले लोक कितलेय गेले जाल्यार आमच्या कडेन थंयसर लिडर असतात. आयज विजय भाऊ आयकूंक येता तुमचे कडेन काँग्रेसी कडल्यान आनी 3-4 आमदार वचपाचे आहा म्हणून, कितले तरी गजाल आसा? म्हाका तरी दिसना. कित्याक आतां आयकूंक येता की आमचो सिनियर लिडर प्रताप सिंग राणे सुद्दां रिजायन जावपाचो आहा आनी बीजेपीत कितें तरी अफवा घालता आसतली, कारण काल आमचे सिनियर राणे प्रताप सिंग राणे हेचेर आपले स्पेशल प्रेस घेवन आपले कितें विचार आहा ते मांडला. म्हाका दिसना की सिनियर राणे इतले हे न्हू, तांकां समज आसा आनी बीजेपी पार्टी कितें आहा ती तेकाय खबर आहा. आनी तांकां सोनी कितें तरी बीजेपी टिकेटीचे तेच मतदारसंघान आयकूंक येता म्हटल्यार तेणी काल क्लॅरिफिकेशन दिलां, तेजें हांव चडशें उलयना, कारण तेणी आपलें स्वता उलयलां, तेजें हांव उलोवंक शकना. तेणी आपले राणेन आपूण स्वताचे अशें जायत जाल्यार कितें जातलें? जाय जाल्यार पळया मागीर आमी आतां सांगला न्हू, जे म्हणल्यार अशें जायत जाल्यार सोपतेक आतां कितें पळोवपाचें आहा तशेंच पळयतले कितें तुमी परत? आमी सोपतेक तसोच गेलो न्हू, आमी अशें रुमर्स म्हणटाले रुमर्स. सोपत्यो आमचो नसलोच न्हू पळय. काँग्रेस पार्टीने ताका चान्स दिल्लो, काँग्रेस पार्टी हे म्हणटाली रुमर्स म्हणून, अशें कोण वचपाचें ना आमचे भितर म्हणून. सोपतेक गेलो आतां तेणी पळय आमकां प्रमाणे आमकां जर तांकां जर बांदून दवरपाक जाय आसलें, तेंचें दडपण घालूंक जाय जाल्यार आमी काँग्रेस पार्टी घालतले, पण आमचें तें कल्चर न्हू. सोपटे हो ज्या कल्चरान बीजेपीनसून येयला पळय तेजें कल्चरूच तें न्हू. गेलो उपरांत सोमतें सांगलें की आपूण बिजनस डिलाक वयता, कोण सांगता आपूण रिसेप्शनाक वयता. आतां तुमी बिजनस डील करीत रावा, तुमकां लोक सारके दाखयतले बिजनस कितें आसता पळय ती. आनी दुसरो म्हणटा तो 70 करोडाचो मनीस, ताका सांग आपूण रिसेप्शन करीत राव, 70 करोड येयले ते जिखून कसो येता तो पळोवया. आनी कितें तरी अशें चालू आसा की आतां तेच पळय आमी रुमर्स म्हणत जाल्यार रुमर्साचेर वचत जाल्यार आमचो विश्वजीत बाब गेलो मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, सोपटे गेलो, शिरोडकर गेलो. तरी पॉलिटिकलान काँग्रेस हल्ल्याक दिसता आतां खंय तरी आतां ताका स्टँड करपा खातीर डिफिकल्ट आहा. काँग्रेस हलोवंक नासतले, हे अशे जे लिडर आहात, जे अशे जे आमदार आहात पयशे खावन आनी बाकीचे आपल्या स्वता खातीर वयता पळय ते हल्ले आसतले, पण काँग्रेस पार्टी हलोवंक ना. हें तुमी पळयलां की काँग्रेस पार्टी एकूच गोंयान आसा ज्यांची चळवळ चालू आहा. प्रत्येक हेका आमच्या गिरीश चोडणकराच्या लिडरशिपीन आनी बाकीचे लिडर्स आहा आमचे त्याच्या लिडरशिपीन आमी काँग्रेस पार्टी बरोच ऑर्गनायझेशन वाडत आहा. हे तर तूं मान्य करून घेता की काँग्रेस ऑर्गनायझेशन सध्या स्ट्रॉंग जायत आसा. ऑर्गनायझेशन जाल्लें आसा, पण खंय तरी तुमचे मेंबरशीप कमी जायता न्हू. आमदार इज नॉट पळय, ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग आतां जायत आसा तेन्ना आमदार थोडे जे जांकां पयलींच दडपण करून ओडून धरलेले ते फुटल्यात. आनी हांवें तुमकां सांगलें की सोपटे आसलो मनीस खंयच्या पार्टीन टिकपाकूच ना, कारण ज्या पार्टीन प्रामाणीकपणान तुका वयर काडला, ज्या पार्टीन तुका मनीस केला बीजेपीक, ती पार्टी खंयची जावं, तर त्या पार्टीन तुका झेडपी गेलो, आमदार गेलो, त्या पार्टीन सोडून तूं 2दा गेलो, हेका मनीसपण काय कितें? काल आनी देवाची शपथ घेता तो, तुका देवाची शपथ केन्ना घेवपाक लागली? कारण तूं फोटींग केला म्हणून तेन्ना तुका देवाची शपथ, कारण लोक पब्लीक तुजेर विश्वास करना म्हणून देवाचेर तुवें हात धरून सांगलें आपूण हें करूंक ना, हें केलां म्हणून. कळ्ळें? देवाचेर हें सांगलें. आतां जो देवाक मानिना, जो मतदारसंघाक मानना, कारण मतदारसंघ हो सुद्दां एक देवगो, कारण तेणी तुका तो प्लॅटफॉर्म दिला. 2दा निवडून हाडले तुका, एकदा मुख्यमंत्र्याक उडोवन निवडून हाडले, तेचो तरी मान्य राखपाचो तुवें. आनी गजाल आसा की बीजेपी आतां खंय तरी म्हणटाले काँग्रेस करप्ट, काँग्रेसीन मायनिंगेन गोल्ड गेला आनी कितें आपले हितूर पयशे खाल्ला, खूब लिस्ट काडपाक वचत जाल्यार. पण आतां खंय तरी पळयता काँग्रेसूच चे आमदार ओडपाक लागल्या
करप म्हणटाले आनी कितें म्हणटाले हे सगळे ढोल तेंच्यांनी वाजयले ढोल. हांव म्हणटा कितें, जर कोण एक गुन्हेगारी आसा, हांव गुन्हेगारी आहा, तूं गुन्हेगारी आहा, कोण आहा, तर जेन्ना तुमी सांगल्यात की आपूण ह्या एका म्हयन्या भितून एका वर्सा भितून सगळ्यांक भितून उडयतलो, जाल्यार आमचे आसले करप तेंचे तुमी भितून उडया मरे. बेश्टेच बारीक बारीक केस घालून तांकां हे करता, मिनिस्ट्री उड्या भितून तुमकां दिसता कोण करप रावल्या खरें तुमचें दाखया तेन्ना तुमी बेश्टेच तुमी हो करप तो करप. त्या टायमार एक तुमी मान्य करतात की काँग्रेस जेन्ना आसली आनी श्री दिगंबर कामत जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसले, सामान्य मनीस सुद्दां तेज्या बोल्सान बाबा पयशे वळटाले, तो मोडटालो, जावं कॉमन जे लोक कितें काम करताले तेंच्या कडेन दोन पयशे येताले, म्हणजे बिजनस जावं सर्वीस सगळें पावतालें. आयज गव्हर्मेंट सर्वंटाकूच पगार थंय लेट पावता. हे तुमी कितें चलयता काय म्हणटा, हे करप्शन. आनी तेच्या उलट तुमी करप्शन तुमी पयलां आसतलें की 70 करोड 7 करोडाची जागा 70 करोडाक दिता. मागीर काल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची इल्लिगल मिटींग जाता, 200 करोड पास करतात आनी कितलेशे तेंच्या टायमार करप्शनाचे ह्या जरा तुमी परोळेकरा मिलिंद नायकाचे जरा सगळ्यांचे कोणाचे काडा करप्शन. मायनिंग बंद पडल्या म्हणून खंय तरी अशें उदाहरण चालू आसा की तरी दिसता तुमकां? मानता कितें मायनिंगचो धक्को लोकांक लागला, पण सरकार कित्याक आसता? सरकार आसता जेन्ना कितें आपत्ती येता तेचेर उपाय करपाक सरकार आसता. तुमकां निवडून येयल्ल्या आसता कितें नॅचरल कॅलॅमिटीज धरा नाल्यार इकनॉमिकल कॅलॅमिटीज धरा, तुमी ताका तालमेल करपाची जबाबदारी आसता त्या सरकाराची, त्या लोकांची नासता. लोक टॅक्स भरता, आमचे मतदार बाकीचे कितें आपले आहा ते करता, सगळें कंट्रोल सरकाराचेर आसता न्हू. तुमकां निवडून दिलें मात जेन्ना लोकांचेर आपत्ती येता, इकनॉमिकल जावं नॅचरल कॅलॅमिटीज, तेन्ना काम कोणाचें आसता? सरकाराक ताका सेव करपाचें आसता. सरकारान करूंकूच ना न्हू, सेव करूंकूच ना. कॉमन मनशाक न्हू, तुमी कॉमन मनशाक जॉब दिल्यात ना दिवं, तुमी सांगल्यात अमके करा करूंक आमके जॉब दितले म्हणून तेंच्यांनी प्रॉमिस सुद्दां केली ना. तुमी फक्त कॅझिनो वाडयतात, तुमी गोंयचे जमिनी खातात. ते म्हणटा कॅझिनो तुमी हाडला म्हणून, ते तुमी वाडल्या म्हणून ते अजून पासून ते एक्सटेंड होता. आमी खंय आमी हाडला ते अमके आसले न्हू, त्याच्या वयर तुमकां एडिशनल कर म्हटला. पर्रीकारान म्हटलेलें कितें व्हडली मशाल बी घेवन सांगलेले, ये नहीं चलने दूंगा, हमारा सरकार है, मैं सब बंद कर दूंगा. हे नॅशनल चॅनल दाखयला, मात तो येयल्या वतीन आनी 2 कॅझिनो म्हणटा चलना. तुमी मान्य करून येता की टुरिजम इंडस्ट्री सुद्दां हेचेर पावल्या. त्या प्रमाणे आमचें इन्फ्लेशन वाडटा गोंयांत. त्या इन्फ्लेशन म्हणजे गोंयांत एक म्हारगाय वाडटा, तेचेर तुमचो कंट्रोल कांय ना. टॅक्स पर टॅक्साचेर टॅक्स येतात. सो तुमी सरकार चलयता काय प्रायवेट लिमिटेड कंपनी चलता म्हाका खबर ना. कळ्ळें कितें आनी एक कितें आसता, एक जेन्ना आपूण कितें चलयता जावं हांव बिजनस चलयता जाल्यार तो बिजनस प्रॉफिटानूच जावंक जाय न्हू, लुकसाणान चलून कांय फायदो ना. बरोबर, खंयचोय बिजनस सुद्दां. आयज आमी पळयता की लोकांचे पयशे फक्त स्वच्छ भारताक काडटात, आनी कित्याक काडटा, गार्बेज काडटात आनी पयशे काडिता लोक आपले भरतात, टॅक्स भरता. मात ते पयशे खंय युटिलायज जाता प्रॉपर ना जायना. जितले तेंच्यांनी प्लांट घातले आनी कितें घातल्या सगळे तितून स्वच्छ भारत केन्ना जावंकूच ना आनी नितळ गोंय केन्ना जावना. जावंकूच ना. फक्त आमी नितळ गोंय गांधी जयंतीन पळयता, आमचे बाबडे स्टुडंटांक घेवन फक्त ते दाखयतात नितळ गोंय कर. मात नितळ गोंय कितें? नितळ गोंय जाल्यार तुमी कितें बाबा वाटेर डस्टबीन दवरल्या आनी कितें दवरल्या, कारण एवरी आमी इन्कम टॅक्स भरता तुमी सकयल पयला आसतलें की स्वच्छ भारत आमचे टॅक्स काडटा. स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय जावना. सो म्हणल्यार तुमकां सांगपाचें आसा की नितळ सरकार गरज जावपाची आनी हे सरकार तुमी दिवंक शकतले? अवश्य. कित्याक ज्या प्रमाणे शिरोड्या आनी मांद्रे जाले, कारण लोकांनी म्हटलें की लोकांचो एक हे फाटल्या काय आसलें की 50% न्यू केसीस दिवचे आनी नितळ लोक दिवचे. आनी त्या प्रमाणे आमच्या हायकमांडान आमकां 50 न्यू फेसीस दिले. थोडे पडले मान्य करता, मात दिले, कारण हे फुडले लिडर म्हणून दिले, हे फुडले काम करतले आनी कितें. आनी ते आमचे
जे पडले आमकां टिकेटी कोणाक दिले ते लोक तशेंच आलो तांकां ओडपाचे. पण शिरोडे आणि मांद्रे कितें तुमचे अजून पासून काय अनाउन्स जावं ना की बाबा तुमचो एक तुमकां खबर आसता की काँग्रेसीन खूप तडफदार नेतृत्व आसता आणि युवा नेते आतां युवा नेते आसा पण तांकां खंय तरी संधी मेळना अशें खंय तरी दिसून येता. अशें जावं शकना युवा नेत्यांक संधी दिल्या कारण फाटले जमी तुमी पळयशात जाल्यार तितून हांवूय एकटो आसलो आमकांय टिकेटी तशें दिल्या. आमी खंय हांगा थंय वचून कोणा कडेन करूंक ना पण आमकां पार्टीन आमच्या आयडियोलॉजी आमचें काम पण आमकां दिलें. सो तशेंच तुमकां खबर आसतलें की आतां अचानकूच हो तेंच्यांनी घात केला. आमी विश्वास तेंचेर केल्लो मात तेंच्यांनी घात केला. मनशाक घात केल्या उपरांत एक मनशाक धोको कसो जाता आनी तेन्ना आतां तो आमी एक आघात जाला आमचेर तो आमी सुदारपाची तयारी करता. म्हळ्यार तुमचे 3 कडेन जाले तुमकां पर्या शिरोडे आनी मांद्रे. पर्या हे पयल्याच दिसा थरलेले हय पर्या न्हू आमचे वाळपय ते थरलेले तरी आसतना आमी थंय दवरले आनी तुमी पयला आसतले 8,500 वोट पडल्या. इवन 15 दिसान आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्ले. सो काँग्रेस लोकांनी सोडूंक ना. शिरोडकर म्हणटा की बाबा ती मतां पडल्या ती आपली मतां पडल्या काँग्रेसीची मतां न्हू म्हणटा ती आपली पर्सनल मतां ती म्हणून. सो तेजेर कितें म्हणपाचें म्हाका एक सांग एक तर सुभाष शिरोडकर एक तरी म्हाका दिसता तेजे मेंटली सारकें ना तो कळ्ळें. जाल्यार ताका फाटले उगडासूय ना. फाटले उगडास आहा तो सांगताय कळ्ळें. तो एक शिक्षक तुमी समजोंक जाय की तुवें कितें एग्जाम्पल गोंयाक दिलें तें तुवें कितें एग्जाम्पल आपल्या स्टुडंटांक दिलें तें कळ्ळें. कितें एग्जाम्पल तुवें आपल्या घरान दिलें तें. कारण शिरोडकर हो म्हणटा पळय तो सामान्य मनशांसून वयर येयल्लो मनीस आनी ताका प्रत्येक स्टेजीर पंचाच्या टायमार सुद्दां काँग्रेसीच्या हेका गेल्लो आनी तो खंयचो म्हणटालो आपली मतां म्हणून. तुजी मतां बाबा खंयचीच ती तूं जालो तो इंडिपेंडंट येतलो आसलो. तुवें आमच्या पार्टीचे आभार मानूंक जाय कारण तूं 2दा पडोवन तुका 3रे फावटी टिकेट दिनासले तरी तूं एक सिनियर मनीस शिक्षीत मनीस एक कॉलेज चलयता हे म्हणून तुका एक टिकेट दिली. आमच्या गिरीश बाबाच्या हेतून दिली. प्रेजिडेंट दुसरो आसलो म्हणल्यार गिरीश बाबान हे करून दिली तुका टिकेट दिनासले. खुबशे जाण तुज्या एगेन्स्ट आसले तरी तुका दिली. आनी तूं एक एज्युकेशन चलयता हेका तूं फुटींग कितें उलयता. तूं जेन्ना एअरपोर्टार तूं सांग न्हू धडकपणे आपूण बाबा बीजेपीन जॉयन जावंक वयता जावूं जाय आसलें रिसेप्शनाक वयता असलें फुटींगपणां कित्याक उलोवंक जाय. अशें आमकां जाय आसलें जाल्यार आमकां खबर जाल्लें वयतालें म्हणून आमी पॅक करतले आसले. सो आतां माद्रे हितूर कितें आतां आमचे मिटींग चालू आहात आनी प्रत्येक जाण कामाक लागल्या आनी तेज्या प्रमाणे सगळ्यांच्या सहमती प्रमाणे आमी हें करतले. तुमकां माद्रे हितूर या शिरोड्याक तुमकां हे दितले टिकेट दितले जाल्यार तुमी रावतले कितें ना. म्हाजो जो मतदार जे मतदार थंयसर काम करताले जे कोण कार्य करताले तांकांच पयली संदी मेळची. आपूण खंयसरूय खंयच्या मतदारसंघान रावपाची म्हाका इच्छा ना आनी म्हाजें एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट म्हाजें कितें काम आसा तांकां हें करपाचें हांव करतां. धन्यवाद. हे आशिल्ले नॉर्थ गोवाचे प्रेसिडेंट विजय बीके यांच्यानी बरे भशेन सांगला काँग्रेस सगळ्यांक सांबाळून घेता आणि मोगान आपल्या खुशीक घेता म्हणून. पळयत राहा गोंयकाराचो आवाज. नमस्कार.